आधार कार्डा मतदान कार्डाक जोडपाची प्रक्रिया 60% पुराय जाल्या। ही प्रक्रिया 100% पुराय जावपाक सगळ्यांचे सहकार्य गरजेचे अशें मत एडीएलचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी नारायण सावंत हांणी उक्तायलें। तशेंच ड्राफ्ट रोल नोव्हेंबराच्या 9 तारखेर पब्लीश जातलो, उपरांत एडिशन आनी डिलिशन जातलें। 26 तारखेर ह्या प्रोसेसाची डेडलायन आसा। उपरांत 5 जानेवारीक फ्रेश रोल पब्लीश जातलो अशेंय नारायण सावंत हांणी सांगलें। सगळ्या राजकीय पक्षांक बरोबर घेवन वर्सुकी रिव्हिजन ऑफ रोल्स हे बसके उपरांत जाल्ल्या निर्णयाची तांणी म्हायती दिली। आयची मिटींग जी घेतली ती पॉलिटिकल पार्टीक आमी आपयल्लें फॉर द रिव्हिजन ऑफ रोल्स। प्रत्येक वर्साक रिव्हिजन ऑफ रोल्स हो प्रोग्राम आमचो जाता आनी ह्या वर्साक पयलीं आमी ड्राफ्ट रोल नोटिफाय करता, तो 9 नोव्हेंबराक जातलो। मागीर क्लेम्स आनी ऑब्जेक्शन दे कॅन फायल बिटवीन 9-11 to 9 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर। मागीर ते डिसायड जाल्लें एप्लिकेशनां बाय 26 डिसेंबर आनी फायनल रोल जो आसतलो तो 5 जानेवारी 23 आमचो पब्लीश जातलो फायनल रोल। सो ही बेजिकली आमी प्रत्येक स्टेजीक पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसा तांकां आमी कॉन्फिडन्सान घेता। जे कितें इलेक्शन कमिशनाच्यो गायडलायन्स ज्यो आसा त्यो आमी शेअर करता तांचे कडेन। सो आनी ही मिटींग जी आसली ती तांकां ह्या प्रोग्रामा विशीं सांगपाचें। आनी दुसरें आमचो आनीक प्रोग्राम आसा तो लिंकींग ऑफ आधार विथ एपीक। सो आमी ऑलरेडी 60% जालां, 60% आमी क्रॉस केलां आनीक त्या प्रोग्रामाक तांचो सपोर्ट आमी मागला। ते लिंकींग ऑफ ऑब्जेक्टीव इज टू ऑथेंटिकेट ज्यो एंट्री आसा त्यो ऑथेंटिकेट करपाक आनी ड्युप्लिकेशन ज्यो एंट्री आसा रोलां, कारण आमी कितलेशे प्रत्येक इलेक्शनाक आमी हें करतात, वेगवेगळे प्रोग्राम आयोजीत करतात, पूण तरी सुद्दां आमी 80% किंवा 85% इतले पर्यंत थोड्या रिमोट एरिया आमी 90% पर्यंत हें करतात। सो सगळें हें करून सुद्दां आमची पर्सेंटेज तो पर्यंत उरता न्ही, वी कांट क्रॉस 90% बी अशें कांय हितून पोलिंग स्टेशनार। सो हो जो प्रोग्राम आसा तो एक ज्यो डुप्लिकेट एंट्रीज बी आसा त्यो क्लीन करपाक आनी ज्यो एंट्री ज्यो आसा